आणि महिमा आराधन तुका सौम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या वेळा काळापूर्वी देवा सोवे आसलो देव पण तुझे लेपो मनशाक घेवन आयलो पाताक मात्रे सांडून मनीस जाऊन जियेलो उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भोगच्याक सदांच दिल्लो मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या निमाण्या त्या जीवना मोगा मंदा मेंदिल्लो सेवेन जिवी जरो पाशी साचे दुले हुंडो वाइन मास्रग कर तुझे कुडीन बदलो मोजा उगटा साकरात म्हणून साम्या तुवें शिसांक आदेश दिल्लो मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या देवा म्हज्या राया हांव तुका वाकणता तुझ्या नावाची स्तुती करता सदांकाल आनी ससनाक दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता तुझे नाव हांव वाकणता सर्वेस्पर वर्तो स्तुती ताका फावो ताची वडवीक आटापूंक नसो संतत संततीक परगडटा तुझ्या कृत्यांची वडवीक तुझ्या विस्मित कर्णांचे वर्णन तुझी कीर्ती तुझ्या महिमेचो परजळ तुझ्या आश्चर्यांचो करता हांव नियाळ मोगाच्या इश्टानो जेसू मुखार ह्या घडये आमी आसा क्रिस्मसाचो काळ संतोषाच्या काळार आमी आसा देवाची कृपा देवाची मजत अनुभव केलेलो काळ हो
जो अंशोबांचेलांत अध्याय 3 वळ 16 आमकां सांगता, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें आमकां दिलो, आमी नास जावच्याक न्ही, बगार आमकां सासणीक जिवीत मेळच्याक. सोम्यांतय सासणीक जिवीत आसा आनी हेच संदेश जेजूच्या जल्मा मरिफात मनशा कुळाक प्रगट जाता. आमकां राखण करच्याक, आमची जतन करच्याक आनी आमकां बापा थंय आपोवन व्हरच्याक जेजूचें येणें ह्या संवसारांत जालां. मोगाच्या इश्टानो, त्याच जेजू मुखार ह्या घडये दिंब्यांनी आमी आसा. त्याच जेजूक भेटोवंक आमी आयल्या, त्याच जेजूचो अनुभव करच्याक आमी हांगासर आसा. आनी ह्या ऐन वेळार सोम्याची स्तुती आमी करता आसतना, सोम्याचें आराधन आमी करता आसतना आमची दिश्ट सोम्याचेर आमी दवरया आनी त्याच सोम्याक आराधन करून गावया गीत. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना, तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना, तुजी हांव स्तुती करता, तुजी हांव स्तुती करता, तुजी हांव स्तुती करता जेजू, तुजी हांव स्तुती करता आतांनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना, तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. हात उबारून हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया. सोम्या जेजू, तुज्या पांयां तळी आमकां एकठांय केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. तूं ह्या संवसाराक आयलोय, आमकां तुवें सोडवण दिली. तुजो मोग, देवा बापाचो मोग कितें म्हणलें तुवें आमकां समजयलें. मोगळा जेजू,
आज आमी तुज्या पांयांतळी एकठांय जालेलीं आसा. आमकां हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. प्रत्येक करून भाग्यवंत कुटुंबाक आमी मान करता आसतना आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत त्रिंदादीक देवा बापा, देवा पुता, देवा पवित्र आत्म्याक आमी तांचे तावन प्रेरण जोडूंक आनी प्रत्येक करून आमच्या जिवितांत तुज्या त्या भाग्यवंत कुटुंबाची मजत आमची करून घेवन आमची कुटुंबां भाग्यवंत करूंक तूं आमकां ह्या घडये आशिर्वादांनी भर. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. समेस्त आमी बसया एक घडी भर. मोगाच्या इश्टानो जेजू मुखार ह्या घडी आमी आसा. आमचे दिश्ट ताचेर दवरचें प्रयत्न आमी करया. देवाचें उतार जो अंसो वाचेल आनी अध्याय 1 आमी आयकता वाचता. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सोबे आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो आनी तेच मुखार सून वेता आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. मोगाच्या इश्टानो जेजू मुखार आसची आमी आमची दिश्ट ताचेर दवरता आसतना देवाचें उतर आमी आयकलें जुआंच्या वांचेलांतलें आनी जुआंव आमकां जेजूच्या येण्या विशीं आरांब आमचे मुखार दवरता. शब्द देवा सोबे आसलो, शब्द देव जावन आसलो आनी तो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. मोगाच्या इश्टानो क्रिसमस फेस्त देवाच्या मोगाचें फेस्त म्हणून आमी आचरण करता. ह्या क्रिसमस फेस्ताचो अर्थ ताचो गोट आमकां जुआंच्या वांचेलांत अध्याय 3 वळ 16 आमकां आपुरबायेन जेजू सांगता आनी ती उतरां जावन आसात. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें आमकां दिलो, आमी नास जावच्याक न्ही बगर आमकां सासणीक जिवीत मेळच्याक. शब्द देवा सोबे आसलो, देव जावन आसलो, तो मनीस जालो कित्याक आमकां सासणीक जिवीत दिवच्याक, आमकां बापा सरची व्हरच्याक. देखून मोगाचे इश्टानो क्रिसमस फेस्त देवाच्या मोगाचें फेस्त. देवाचो मोग मनशा कुळांत कितलो वर्तो म्हणलें हें फेस्त आमकां समजोवचें प्रयत्न करता. देवाचो मोग, ताची काकूळट, ताचे बोगसाणें आमचे थंय अपरिमीत जावन आसा. एक घडी बरें आमची दिश्ट सोम्याचेर आमी दवरनासा. आमच्या जिवितांत देवाचो मोग अनुभव केल्ली घडीतां उगडा आसा काडया. आमचो जल्म, आमचे कुटुंब, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ताणें करचें हर एक बरेपण सोम्याचो मोग परगडटा. आमी वेचीक शेळये बरी पयस गेल्यारी आमचो गवळी आमच्या देगेन आसता आनी तो जावन आसा काकुळटी वत मोग ताणें दाखयलेलो. आमच्या दिसपट तो ग्रास आमकां फावो करता. आमी कश्टांत आसतना, आमी पिडेंत आसतना, आमी विविध रितीच्या संदिग्ध परिस्थितींत आमचें जिवीत कश्टांत आसतना तो आमकां सांबाळून व्हरता. आमचे थंय तो दया दाखयता आनी हो जावन आसा दयाळेचो मोग ताणें आमचे थंय वाणचो. देखून ह्या घडये सोम्या मुखार आसची आमी त्याच सोम्याच्या मोगाचो नियाळ आमी करता आसतना आमकां हर एकल्यांक सोम्यान दाखयलेलो मोग ह्या घडये उगडा आसा काडया आनी त्या मोगाचो गुर्त जावन सोम्याक आमी गीत गावंक मुखार सरया. पानसंको नोरा इंटू पेज नंबर 108. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तुमचो एकलो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तुमचो एकलो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. तुजे सर्गे पेल्या थंय देखता,
संवसारांत म्हाका कांयच नाका तुमचेकलो सौम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां तुजे सारके पेल्या थंय देखता संवसारांत म्हाका कांयच नाका तुमचेकलो सौम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां जेजू हांव तुजे थंय जियेतां जेजू हांव तुजे थंय जियेतां तुजेच पासून रचलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सर्गांत तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेतां जेजू हांव तुजे थंय जियेतां जेजू हांव तुजे थंय जियेतां तुजेच पासून रचलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सर्गांत तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेतां व्हरतो तूं एक मोग मोजो केलो मनशा रूप घेवन संवसारांत जियेलो उंड्या रुपार कांतूं जालोय कुर्सार तुजो सैज दिलोय व्हरतो तुवें मोग मोजो केलोय व्हरतो तुवें मोग मोजो केलो मनशा रूप घेवन संवसारांत जियेलो उंड्या रुपार कांतूं जालोय कुर्सार तुजो जीव सैत दिलोय व्हरतो तुवें मोग मोजो केलो जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां सगळ्या काळजान मोग तुजो करतां संवसारांत म्हाका कांयच नाका तुमचेकलो सौम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरनासांव सोम्याचो मोग ह्या घडये नियाळ करता आसतना पवित्र सभा भगवंत कुटुंबाक मान करता मत्तेवाचो वंजल अध्याय 2 ओळ 19 मुखार हेरोद मर्त सर्वेस्पराचो दूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडून सांगी लागलो ऊट बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवाक पाटी वच कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदतले ते आतां मौन पावल्यात जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इस्रायलाच्या गांवाक पाटी आयलो पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केलाव जुदेयाचो राय जाला म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो आनी एक स्वप्नांत ताका कळयल्ले प्रमाणे तो गलिलिया प्रांताक गेलो आनी थंय नजरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो अशें पूर्ण जाल्लें प्रवाद्या मरिफात म्हणलें तें ताका नजरेत गार म्हूण आपयताले मोगाचे इश्टानो भगवंत कुटुंबाक आमी मान करता जुजे मोरी आनी जेजूचे हे कुटुंब जुजे देवाक काल जाल्लो व्यक्ती जुजेन केवळ स्वप्नांत ताका देवान सांगलेल्या प्रमाणे केलें पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता जुजेचें जिवीत आनी जुजेच्या जिवितांत ताणें केल्लें वर्तें काम जावन आसलें ताका स्वप्नांत देवाचें योजन कळीत जातालें आनी तो उठतालो आनी सांगलेल्या प्रमाणे करतालो मोरयेमायेचेर आमी दीस लायत आसतना तिचें जिवीत पवित्रपणान जिवन आसलेली ती गब्रियल दुता मुखांत देवाचें योजन तिच्या जिवितांत कळटा आनी ह्या वेळार तिची उतरां जावन आसली तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं आनी मोरयेन देवाच्या योजना कल्तिमान घाली आनी जें कितें तिच्या जिवितांत तिणें अनुभव करूंक आसलें जियोंक आसलें कल्तीपणान ती जियेता सगळें देवाचें योजन म्हणलें ती स्विकार करता मोगाचे इश्टानो आनी ताच्या उपरांत त्या कुटुंबाक आयिल्लो जावन आसा जेजू जेजून ताच्या हजरपणा मुखांतर हें कुटुंब पवित्र केलें भाग्यवंत केलें
आनी जेजूनी केल्लो वावर जावन आसलो देवा बापाची कुशी. जेजूनी ताच्या परगट मिसावांत आनी निमाणे ताच्या कुर्साच्या मरणा घडये उसारलेली उतरां जावन आसात, बापा म्हजी कुशी न्ही बगार तुजी कुशी जावं. ह्या तेगाय व्यक्ती थंय आमकां दिसून येवचो एकच शेगूण जावन आसा. ह्या तेगाय व्यक्तींनी देवाच्या योजनाक कल्तीमान घाल्लें. मोगाच्या इश्टानो, कुटुंबा जिवीत म्हळ्यार कितें? कुटुंबा जिवीत म्हळ्यार देवाच्या योजनाक कल्तीमान घालचें. देव रस्ता कुटुंबा मरिफात. देव तसो मोग दाखयता कुटुंबा मरिफात. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमचो आवय, आमचे बापूय, आमकां हर एकल्यांक देवाच्या मोगाची निशाणी म्हणलें आमच्या कुटुंबांत आसा. लग्ना जिवीत, कुटुंबा जिवीत, ते देवाचें योजन म्हणलें सत. ही परब, हें फेस्त आमच्या मोतींत घालचें प्रयत्न करता. देखून मोगाचे इश्टानो, एक घडी बरं सोमयाचेर आमची दिश्ट आमी दवरया आनी ह्या आराधना वेळार प्रत्येक करून आमच्या कुटुंबाचो एक घडी बरं आमी उगडास काडया. भगवंत कुटुंब आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी अनेक कुशीन म्हजें आनी तुजें वैयक्तीक कुटुंब आसा. आमच्या कुटुंबांत देवाचें योजन आसा गी. आमी पळोवंक शकता गी, वय आमकां हर एकल्यांक म्हजो पती, म्हजी पतीन, म्हजी भुरगीं हें सगळें देवाचें योजन जावन आसा. देखून मोगाचे इश्टानो, आज आमची कुटुंबां आमकां फावो केल्ल्या धन्या देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. भगवंत कुटुंबाक आमी मान करता आसतना आमच्या कुटुंबांत समस्या येतले. आमी आयकली सुवार्ता मत्तेवाच्या वंजलांतली. भगवंत कुटुंबाक आरंभाच्या घडयेंत तावन कितलेशे समस्या तांकां दिसून आयले जाल्यार त्या हर एका समस्यांत देव तांकां वाट दाखयता. मोगाच्या इश्टानो, कुटुंबा जिवीत म्हणटा आसतना समस्ये विंगड करूंक जायनात. समस्या आसतले वय, पूण देव आमचे संगता आसता पर्यंत, जेजू आमचे संगता आसता पर्यंत आमच्या कुटुंबा जिविताच्या हर एका समस्याक एक वाट देव आमकां दाखयता. देखून ह्या घडये आमची हर एकलीची कुटुंबां जेजूच्या पांयतळी ह्या घडये समर्पण करया. आमची वैयक्तीक कुटुंबां ह्या घडये ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी हाडया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचो एक घडी बरोगडास काडून ह्या आमच्या व्यक्तीक, आमच्या मोगाच्यांक आमी जेजू मुखार हाडया. आमच्या कुटुंबांत जेजू तूं ये. आमच्या कुटुंबांत सोम्या तुजें हजरपण आमकां दी. जुजे बरी, मरये परी आनी तुजे परी मोगाळा जेजू सदांच देवाचे योजना कल्तीमान घालच्या मुखांत्र कुटुंबा जिविताची मौल्या, कुटुंबा जिविताची गंभीरता आमी समजूंक आनी जियोंक ह्या घडये आमा हर एकल्यांक ह्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या आमा हर एकल्यांक तुज्या कृपेन आनी सक्तेन बर म्हण जेजू लागीं ह्या घडये आमी मागया. पान संको 124, पेज नंबर 124. कुटुंबांत म्हज्या, वावरांत म्हज्या, कुटुंबांत म्हज्या, मोगान म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये. रावूंक जेजू तूं ये. जेजू मोगाळ तूं ये. जेजू दयाळ तूं ये. जेजू जेजू तूं ये. रावूंक जेजू तूं ये. जेजू जेजू तूं ये. रावूंक जेजू तूं ये. आमच्या कुटुंबा स्वामी मागण्या करता आसतना आमच्या कुटुंबा खातीर ह्या घडी आमच्या कुटुंबांत जर तर उणेपण आसा, अस्कत काय आसा, जेजू मुखार आमी दवरया. प्रत्येक करून
वेगळा आसा जाल्ल्या कुटुंबान स्वामी उगडास काडटा आसतना भगवंत कुटुंब तांकां प्रेरण फावो करून दी. तांच्या जिवितांत ते देवाचें योजन म्हणलें सतत आनी समजूंक ह्या घडये सोम्याचो आदार आमी मागुया. कुटुंबात म्हज्या एकवट दी तूं, कुटुंबात म्हज्या मैपास दी तूं, जेजू जेजू दी तूं. एकवट मैपास दी तूं, जेजू जेजू दी तूं. एकवट मैपास दितो. कुटुंबामधले विविध व्यक्तीमध्ये संबंध जर तर पाड जाल्लो आसा, पती पत्नी मदलो संबंध आसूंक पुरो, आवय बापूय भुरग्यां मदलो संबंध आसूंक पुरो, ह्या संबंधाच्या विरोध वचून प्रत्येक करून संबंध पाड करून काडूच्या मुखांतर कुटुंबा जिवीत कश्टांत आसच्या जियोंक कस मारच्या हर एका व्यक्तींचो हर एका कुटुंबाचो ह्या घडी आमी उगडास काडटा. मगळा जेजू असल्या कुटुंबांक तूं आशिर्वादीत कर. प्रत्येक करून तांच्या जिवितांत आसचो तो सगळो मनस्ता पयस जावन दी. देवाच्या योजनाक तांणी काल्तीमान घालूंक एकवटीत कुटुंबा जिवीत जियोंक तूं तांकां आशिर्वाद आनी बर म्हण ह्या घडी आमी तुज्या लागीं मागता. कुटुंबात मुझे संतोष भर तूं, कुटांब मुझे उल्लास भर तूं, जेजू जेजू भर तूं. संतोषान उल्लासान भर तूं, जेजू जेजू भर तूं. संतोषान उल्लासान भर तूं. कुटुंबान म्हज्या मोगान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या मोगान म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये. रावोंक जेजू तूं ये. जेजू जेजू तूं ये. रावोंक जेजू तूं ये. सोम्या मुखार आमी आसाव. सोमेस्त आमी एक घडी बर्दी बी घालया. मुखाचे इश्टनो जेजू मुखार आसची आमी ह्या घडये आमकां समिताच्या पांयतळी समर्पण करता आसतना पवित्रत्म्याच्या येण्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. देवाचो उतराचो नियाळ करूंक आमकां सम्यायती करता आसतना पवित्रत्म्याचे येणे आमकां गरज आसा. देवाचें उतर समजूंक, देवाच्या उतरांत ती गुंडाय आमी समजूंक आनी प्रत्येक करून आमच्या जिवितांत देवाचें योजन कितें म्हणलें समजूंक पवित्रत्म्याचो आदार आमकां हर एकल्याक गरज आसा. ह्या घडये योकरिस्तांतलो सोमी आमकां पळयोवन आसा. ताचे लागीं आमी मागया पवित्रत्म्याक आमचे मदें धाड. पेंतेकोस्ता दिसा उज्याच्या जिबे मुखांतर आपोस्तलांचेर देवलो तत्सो सतासो आत्मो आमचेर देवोन दी. आमकां हर एकल्यांक जाणटी कायेन तो बरोवन दी. देवाच्या उतरांतय आमी प्रभावीत जावच्याक आमकां आदार दिवन दी. देवाच्या उतराचो नियाळ दिवच्या आमच्या भावाचेर आनी ताचो नियाळ करच्या आम हर एकल्यांक ह्या घडये पवित्र आत्मो ताच्या सक्तेन बरोवन दी म्हणून आमी मागणें करुया. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये. आमचेर तूं देवोन ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये. आमचेर तूं देवोन ये. लाबोय आमकां तुजी कृपे देणी,
दिकरामची अस्कहजिनी लाबोय आमकां तुजे कृपे देनी बोळा दिकरामची अस्कहजिनी बोळा दिकजिनी पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोने आमचेर तूं देवोने पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोने आमचेर तूं देवोने जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 15वो अध्याय 4थ्या वाक्यातून 6वें वाक्य तुम्ही मुजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच मुजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवलें तुमी फांटे जो कोण मुजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक मुजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात मुजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कातरून उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो तशें जाल्यार सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान गल्लासतात देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता आमी क्रिसमस आचरण करता एकाच हप्त्यांत 9वें वर्स आचरण करता आनी तेच मुखल्या आयतारा पवित्र सभा कॅथोलीक पवित्र सभा भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता हें कित्याक एका फाटल्यान एक आसा म्हणलें एक सवाल एक नियाळ क्रिसमस जावन आसा क्रिसमस म्हळ्यार इमॅन्युअल देव आमचे मदेगात आसा आनी जेजू केदळा आमच्या मदेगात आसा देव आमच्या मदेगात आसा थवळ आमी एक बरें जिवन जिवंक शकता मनीस जल्मातावन एक अस्खत मनीस अनेकल्याच्या आधाराविणे जिवंक शकना जल्मल्ल्या भुरग्याक जाल्यार कोणेंगी हाडी जाय ताका पोशण करी जाय मुस्त पोशण करून ताका शिकोवन ताका चलोवंक शिकोवन ताका आनी कितें बरें सांगून ताणें जिवंक शकता ताका आदार जाय ताका बरें फळ दी जाय जाल्यार तेच प्रमाणे मनशाक एक सोरो जावन जिवंक कश्ट जावंक पुरो आमी एका कुटुंबान जियेता जावंक पुरो धार्मीक सांगाता एका धार्मीक मेळान जियेतात सांगतपणार मनीस जियेता 9वें वर्स प्रारंभ करणं हर एका मनशान फळां बरी जाय 9वें म्हळ्यार 9वें वर्स म्हळ्यार आमकां नव्यान ते संतोष भोगता आनी कितें पुणी ह्या वर्सांतून हांवें 9वें करी जाय म्हळ्यार आशा हर एका मनशाक आसा हर एका मनशाक 9वें करी जाय बरें जाय म्हळ्यार आशा आसा आमची कुटुंबां भाग्यवान जावंक जाय ती आमची आशा मनशाक आदार नासतना जिवंक शकना आनी कुटुंबाचे सांदे ताका एक व्हड आदार ताजे शेजारी आनी इश्टी ताजे आदार आनी पवित्र पुस्तकाच्या दिसा म्हणटा जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच मुजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात आतां
हर एक आमकां नव्या वर्सा बरें फळ दी जाय म्हणले आशा आमकां हर एक लागीं आसा. नव्या वर्सा हांवें बरें यशस्वी जोडूंक जाय, बरें फळां बरीं जाय म्हणले आशा. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा तुवें तशें फळां बरीं जाय जाल्यार तुवें देवा सांगाता एक कोटान आसा जाय. आनी हें नवें वर्स आरंभ करच्या पयलें एका हप्त्या पयलींच आमी क्रिसमस आचरण करता आनी सांगता देव आमचे सगळें आसा म्हणलें सत आमी मानून घेता. सो पयलें नवें वर्स प्रारंभ करच्या पयलें आमी क्रिस्तांव देव आमचे सगळें आसा, जेजू आमकां आदार दिता त्या भरोश्यान तें फेस्त आमी आचरण करता आनी म्हणटा जेजू इमॅन्युअल आमचे सगळें आसा म्हणलें फेस्त आचरण करता. आनी केदाळा देव आमचे सगळें आसा त्या मनीस फळां बरी जाता. आमी पळयता त्या दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 26th चॅप्टर 26वें अध्याय 5वें वाक्य म्हणटा आपणाक देवबिरान शिकयल्लो जकार्या जिये पर्यंत उज्जियान सर्वेस्पराक सोदलो आनी जितलो काळ ताणें सर्वेस्पराक सोदलो तितलोय काळ ताका देवान ताका यशस्वी केलो. सो आमची यशस्वी नव्या वर्साची, आमच्या नव्या वर्साची यशस्वी सर्वेस्पर आमी कितलें सोदता आनी ताका घेता ताच्या आदारार वंदून आसा, ताच्या आदारार वंदून आसा. त्या देखून क्रिसमस आचरण करता आसतना मनीस आमी स्वामी जेजू ह्या संवसाराक आयला, आमचे सगळें आसा, आमकां आदार दिता आनी ताका आमी सोदता मोगाच्या न्हू. पवित्र पुस्तक 26व्या अध्यायांत 15 वाक्य म्हणटा ताणें बाण आनी व्हडले फातर उडोवच्या खातीर निपूण मनशांच्या कुमकेन यंत्रां करयलीं आनी ती बुरुजांचेर पागारांच्या कोणशांनी दवरलीं. ताजी कीर्त पयस पयस विस्तारली, कित्याक एक विचित्र मजत ताका मेळिल्ल्या वरवीं तो इतलो बळिश्ट जावंक साध्य जालें म्हूण लोक चिंतलो. कितें चिंतलो परत हांव रिपीट करता. मुस्तुसंगती तो करता, राय यशस्वी जाता आनी लोक कितें म्हणटा कित्याक एक विचित्र मजत ताका मेळिल्ल्या वरवीं तो इतलो बळिश्ट जावंक साध्य जालें म्हूण लोक चिंतलो. त्या देखून मोगाच्या न्हू नवें वर्स प्रारंभ करचे पयलें क्रिसमस आमी आचरण कर. आमी म्हणटा स्वामी जेजू आमचे सगळें आसा, स्वामी जेजू मुजे सांगाता आसा आनी ही सकत सर्वेस्परची सकत म्हाका नव्या वर्साक नव्या चिंतपान फळां बरी जावंक कुमो करता म्हणलो भावार्थ वाडोवंक आमकां कृपा दिता. आमी जाणा ह्या संवसारांत यशस्वी जायचे तर आमच्याच सक्तीन आमी यशस्वी जावंक असाध्य. सर्वेस्पराची सकत जाय आनी दुश्ट व्यक्ती दुश्ट आत्म्याद्वारे ते यशस्वी जातात. आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता मोइजे कडेन बेतकाटी आसली, मोइजे कडेन बेतकाटी आसली आनी जादूगारां कडेनय बेतकाटी आसली. मोइजेन बेतकाटी उडयली, तो सोरोप जालो, जादूगारांनी बेतकाटी उडयली. दोनांय कडेन आसली बेतकाटीच. पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा केदाळा ती सकत थंयसर कार्यगत जाली. मोइजे थंय आसले ती बेतकाटी सोरोप जावंक पावली. ह्या जादूगारां कडेन आसली तांची सकत ताका सोरोप करूंक पावली. पूण त्या निर्गमन पुस्तकाच्या 7व्या अध्यायांत 12वें वाक्य म्हणटा तांणी आपल्यो बेतकाट्यो सकले उडयल्यो म्हळ्यार जादूगारांनी आनी त्यो सोरोप जाल्यो. पूण आरोनाच्या बेतकाटेन तांच्यो बेतकाट्यो गिळून सोडल्यो. म्हळ्यार सर्वेस्पराची सकत ती बळादीक. जेजू जल्मले आमी आचरण करता, जेजू आमचे सगळें आसा, केदाळा जेजू आमचे सगळें आसा. आमी बळादीक जावन आमी बरें फळ दिवंक शकता न्ही. उरल्या मनशां बरी आमची सर्वेस्पराची सकत आमचे सगळें आसता देखून आमी बरें फळ दिता. इजाकाक आमी पळयलें जाल्यार ताका अब्राहामान आशिर्वाद घालून धाडिल्लो आनी त्या देखून देव ताजे सगळें आशिल्लो
उत्पत्ती ग्रंथ 26:12 वाक्य म्हणटा इजाकान त्या प्रदेशान बी ओंपलें आनी तेच वर्सा 100 वंट्यांनी ताणें लुवलें कित्याक सर्वेस्परान ताजेर आशिर्वाद घाल्लो. त्या देखून खंयसर सर्वेस्पर आमचे सवय आसा थवळ आमी फळां बरी जावंक शकता. आमी सांगता दाविदान एका खाब्यांत एका फातरान येद्या व्हडल्या गोलियाताक मारलें पूण ताज्या फाटल्यान आसलें सत ताज्या फाटल्यान आसलें सत सामुएलान दाविदाक पयलेंच मागयल्लें राय जावन ताका मागयल्लें. त्या देखून ताज्या देवाचो आत्मो ताजेर देवलो म्हणून पळयत पुस्तक सांगता मागयल्ल्या वेळार आनी सर्वेस्पराचो आत्मो ताजे सवे आशिल्ल्या वरवीं त्या व्हडल्या गोलियाताक एका फातरान ल्हानशे एका खाब्यान वो दावीद ताका जीवशी मारूंक शकता. तेच प्रमाणे सामसांव कांय व्हडलें कांय ताणें हें करूं ना कितें करूं ना काले म्हणटा ताका जिम्माक आनी वचून व्हडलो कांय गालाटो ताणें करूं ना. सामसांवान तो आसलो मोगाच्यानो ताका सर्वेस्पराची सकत आशिल्ली त्या देखून ताणें ताजे पुरा झुजां तो जिखूंक शकलो आनी त्या देखून दालयला आनी इतर जाणां विचारतलीं खंय सरतावन तुका ही सकत आसा खंय सरतावन तुका ही सकत आसा म्हणून विचारनासलें. देवाची सकत मोगाच्यानो मनशांक वर्तें सक्सेसफूल जावंक शकता आनी ह्या वरवीं मोगाच्यानो सर्वेस्पराच्या त्या सक्ते वरवीं मनीस यशस्वी जावंक पावता. देवाचें सांगातपण आशिल्ल्या वेळार आमी साबार झुजां जिखूंक शकता. त्या देखून इसाया प्रवादी 41 वाक्यान म्हणटा भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका गटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवन उजव्या हातान तुका सांबाळटा. त्या देखून उडास दवरया मोगाच्यानो सर्वेस्पर केदाळा मनशा लागीं आसा त्या वेळ मनीस यशस्वी जाता. केदाळा स्वामी जेजू क्रिस्ताचें क्रिसमस आमी देव आमच्या संगात आसा म्हणून आचरण करता मनीस यशस्वी जावंक शकता. मनशाक कित्या खातीर आदाराची गरज आसा कित्या खातीर मनशाक आदाराची गरज आसा. पयल्यान पयलें मनशाक आदाराची गरज आसा कित्याक म्हळ्यार मनीस अस्कत जावन आसा. कीर्तन 103 म्हणटा 16 वाक्य म्हणटा आमी कित्याचे रसल्यान म्हूण तो जाणा आमी धूळ माती म्हूण ताका उगडास आसा. मनशाचे दीस थणा सारकें शेतांतल्या फुलां बरी तो फुलता वारें ताचेर मारता आनी तो ना जाता आनी ताचो जागो ताका परतून केदींच वळखोचो ना. त्या देखून मनीस इतलो अस्कत घे मनशा कडेन कितेंय जायना आदार नासल्या शिवाय सर्वेस्वर नासल्या शिवाय तो कितेंच मनीस तो करूंक शकना. तेच प्रमाणे दुसरें कारण जावन आसा मनशाक देवाचो आदार जाय मनशाचोय आदार जाय. आमी पळयता मनशाचेर मनीस विविध रितीन प्रभाव घालतात. जर तर मनशाचो आदार ना मनीस सलवाता आनी त्या देखून आमी पळयता सांजोवांच्या 5:7 वाक्यांत 38 वर्सां तावन कश्टांतलो एकलो व्यक्ती आसलो. बेसायदा म्हणलें थळें लागसर्त आसलें थंयसर पावल्या कुडलें थंयसर गूण जावचे सकत आसले पूण ह्या मनशाक सही करूंक आनीक मनीस नातिल्ल्या वरवीं तो थंय 38 वर्सां तावन वळवळोन आसलो. आनी पळयत पुस्तकांत सांजोवांचें 5:7 वाक्य म्हणटा पिडेस्तान ताका जाप दिली सैबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हणलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना हांव देंवोंक वेताना आनेकलो म्हजेके पयलो देंवता. त्या देखून मनशाक मनशाचो आदारय जावंक गरज आसा मोगाच्यानो. आनी हो आदार ना जाल्यार आमकां कश्ट जाता आमच्या जिवितांत फळां बरी जावंक. मुस्तफुटी मनशां उपाद्री मनशांक करतात आनी खोटी मनशांक उपाद्र केल्ल्या वरवीं मनीस कश्ट जाता त्या वेळार देवाची सही जाय पडटा. पोट्टू बायंक झुजेक ताज्या भावानी घाल्लें मोसरां ताणें कांय सूख करूं ना तरी पूण मोसरान ताका बायंक घाल्लें
आनी त्या खातीर त्या बांयतलें काडी जे जाल्यार खंयच्या एका मनशा मुखांतरच ताका थंयसर भायर ताणें काडिल्लें. त्या देखून उडास दवरया आमच्या जिवितांत देवाचो आदार जाय मनशांचो आदारय जाय. गणनाच्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायान 25-15 वाक्य अशें म्हणटा, तुमकां आदार दिवंक जाय त्या मनशांची नांवां ही: रुबेनांतावन शेदुरा सोपूत एलियाजर, सिमियोतावन जुरुशद्या सोपूत जेलुशमेल, जुदातावन अमिनदब सोपूत नाशोन. अशें हर एका कुळयेक एक मनशांक नेमतात आनी ते आदार दितात. त्या देखून आमी उडास दवरया आमच्या जिवितांत आदार आमकां मस्तो गरजेचो. जिवितांत फळां बरी जावंक आदार गरजेचो. तिसरें, देवसारांत थावन आमकां रक्षण मेळोवंक आमकां सर्वेस्परचो आदार गरजेचो. सांव पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 8वें वाक्य म्हणटा, जागी जाया, जागृत रावा, तुमचो वैरी देवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोंवता. त्या देखून आमकां वैरी आसा आनी तो जावन आसा कोण? देवसार. एकाने एका रितीन आमकां कितलेंय आमी सारकें आसूंक पुरो, कितलेंय करेक्ट आसूंक पुरो, अनेका रितीर तो देवसार आमकां उपाद दिवन आसा. आमी पळयलें जाल्यार सामतेवाच्या 8व्या अध्यायान 16वें वाक्य सांगता, सांज जाताच जायते देवसार लागल्या जाणांक लोकांक ताजे शशीन हाडलीं. आपल्या एकाच उतरान ताणें देवसाराक धांवडायलें आनी पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केलें. पळय हांगासर कोणाय तांकां पिडेस्त केल्लें, कोणा वरवीं तें कश्टां जालीं. पळयत पुस्तक म्हणटा थंयसर देवसार लागल्या जाणांक लोकांक ताजे शशीन हाडलें, जेजून देवसार धांवडायलें. त्या देखून क्रिस्मस म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत रक्षण दिता, नव्या वर्साक नवें जिवीत जिवंक आमकां कृपा दिता. सामार्काच्या पयल्या अध्यायांत 23-26 वाक्यान पळयलें जाल्यार पवित्र जागो सिनागॉग, भक्तीपणाचो जागो सिनागॉग, त्या सिनागॉगांचच देवसार लागलो एक मनीस आसलो. थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा सामार्काच्या पयल्या अध्यायांत 23वें वाक्य, तांच्या सिनागॉगान देवसार लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली, नजरतच्या जेजू, तूं आमच्या खबरे कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जण. पूण जेजून ताका बेश्टावन म्हळें, तोंड दम आनी ह्या मनशा तोंड भायर सर. तवळ तो देवसार ताका पिसून व्हडल्या तळ्यान केळंस मारीत त्या मनशा तोंड भायर सरलो. हांव सांगता मोगाच्यानो, जायतितलें ह्या पवित्र पुस्तकांत उल्लेख आसात, जायतितले उल्लेख आसात. मोन्या देवसाराक ताणें धांवडयलें जावंक पुरो, ह्या विविध कडेन उल्लेख आसात. हांव कितें सांगूंक आशेता म्हळ्यार आमच्या जिवितांत मनशाक यशस्वी जायचे जाल्यार सर्वेस्पराची कृपा आमकां, देवाची आधार आमकां जाय. त्या देखून किर्तनकार 40:6 पयलें वाक्य म्हणटा, देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. आदार दिवंक देव आमकां तयार, सदांच आमकां आदार दिता. आनी हो आदार तक्षणच दिवंक पुरो, इल्ल्या वेळान दिवंक पुरो. लाजर मेल्ल्या वेळार लाजराचे भोव भयणी मार्था आनी मेरी म्हणटात, सोम्यान जेजू तूं आसलें जाल्यार कितलें बरें आसलें, आतां म्हळ्यार फोंडान दवरलां. पूण जेजू म्हणटा हांव जीवन, जिवानपण म्हणटा वेता आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवन फुटयता. त्या देखून हें नवें वर्स आमी प्रारंभ करता आसतना उडास दवरया त्या क्रिस्मसाचो संदेश. देव इम्मॅन्युअल आमचे सवे आसा, आमकां तो आदार दिता. आमचें कुटुंब जिवीत आशिर्वाद जावंक, जायते जाणां कुटुंब जिवीत आमच्या समुदायान, आमच्या समाजांत कुटुंबां मोडून फोडून गेल्यात मोगाच्यानो. कित्याक सर्वेस्परचो आधार मनीस मागाना आनी सर्वेस्पराच्या आदारा फाटल्यान ना जाल्ल्यान लौकीक तरान जायतितले आमी मनीस करता, तरी सर्वेस्परचो आदार ना तर कुटुंब जिवीत बाकीवन कुटुंब आमकां बांदून हाडूंक जायना. त्या देखून जावं दी हें नवें वर्स आमकां फळां बरी जावचें एक नवें वर्स आनी आमचें कुटुंब जिवीत फळां बरीत. आनी हें जावच्या खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं आमी मागया, सर्वेस्परा देवाची कुमोक मागून देवा लागीं सांगया, सर्वेस्परा आमकां तुजो आदार दी. ह्या क्रिस्मसाच्या त्या भाग्यवंत तुज्या जल्मा दिसा आमचो तूं इम्मॅन्युअल आमच्या सांगात आसा म्हणलो देव, तूं आमकां आदार दी. आमचें जिवन, आमच्या कुटुंबाचें जिवन आमचें बरें जावं दी. ह्या समाजांत
ಹರಿಯಕ್ಲೆಮೆ ಫಳ ಬರೆಸಾಂಕೋ ಮುಕ್ಲೆ ವರಸ್ 2026ನೇ ವರಸ್ आमचे एकदम फळ बरें जावं दी म्हणून आमी सर्वेस्पर लागीं ताजे लागीं आतां आदार मागया आमेन. In the mighty name of Jesus, Lord, we surrender everything unto you. We surrender our mind, we surrender our hearts, we surrender our spirit. Lord, may your mighty power flow in our life. May your divine grace come upon our life. Lord, help us to be aligned unto you. Help us to be in unity with you. Lord, we surrender our mind, our body, and our spirit. We surrender every circumstance in our life. Lord, breathe upon us your mighty Holy Spirit. May the power of God overshadow us. Lord, help us to be prepared for Christmas. Lord, help us to be prepared as we open our heart unto the Lord. May the love of God and may the power of God enter our life. May the supernatural grace of God touch every part of our being. Lord Jesus, we come to you as we are. May your divine touch open our spiritual eyes and ears. May we speak with the mighty power of God, and may the hand of God be upon us. Hallelujah. Shamanara bashabalagara bashabalaga shibiri shabalagara baba. Alaba sabalagara bashabalara bashabalagara bashiriya lalaba. Sabalagara bashamana shibiriya simalagara bashamana nini. जेजू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं दिलाय. उपकार जेजू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपो जेजू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं दिलाय. उपकार जेजू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. Jesus, touch every part of our being, every wound and disease upon our lives we surrender unto you. Every incurable disease, every power that is withholding the healing upon our lives, we surrender unto you. Jesus, through your birth and grace upon our life, may every power over us be broken. May every wound that was not healing right now may it start to be healed. We declare a supernatural healing upon our life. May your presence be in our life. Jesus, by your birth, let every disease be taken away. Lord, may we flow in the divine mercy today. May we flow in the divine grace today. Lord, we pray that your supernatural power may come upon our life. May your hand be upon us. May we experience the mighty touch of God today. Shabalagara bashabalarabasa abashabalagara bashigirege shabalele alabashabalagara bashabalagara bashamrin alabashabalagara Pati स्त्रीम तुका बावटाना पुडले कष्टल्याक तुवें बरें केलें. बावटान हांव तुका सोम्या आज आपटा, पांयां तळा तुज्या सरपटा. सोमिया जेजू माळ्याक म्हज्या कांदे, दनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी. कुर्पेची
जिणेन म्हज्या सुमिया सदांच वाडोवन दी कुरपेची जिणेन म्हज्या सुमिया सदांच वाडोवन दी आपोन जेजू म्हाका आपोन सगळी पिडा शिडा म्हजी गुणकार जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी Lord Jesus, as we cry to you, as we are drawing ourselves closer to you, may your divine grace enter our family. Lord, every person, every heart who is away from you, Lord, through our prayer, may they come back to you. We pray for all the youth. We pray for our community who have individuals who are away from you. Jesus, may your divine grace spread over them. Lord Jesus, Lord, we are praying unto you. Raise many leaders. Anoint your people to come closer unto you. Lord Jesus, we pray as we are gathered here, the spirit of wisdom, the spirit of knowledge, the special spirit of being successful in all our endeavors may come upon our life. Lord, we pray for all the people who are watching this, every person who is running different businesses. May their hands prosper in this coming year. Lord, we pray every individual who is undergoing stress, depression, may they be set free in the mighty name of Jesus. Lord, we pray for every individual who is undergoing various troubles. Lord, by your divine hand, may they be set free. Lord, may your presence move in their life. Jesus, we pray, by your birth today, let them receive a divine set free. Lord, we pray for all the community members around us. May they experience the fragrance of Christ. Lord, when they see us, may they know that we are aligned unto you. Jesus, we pray, help us to be more and more surrendered and clinging unto you. Lord, may your divine grace come upon our life. Abashabala rabashabala 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 galagala bashalagala rabashedada arabashigirgira bishigala galagala bashabala galagala bashabala galagala bashabala gala arabashigirgira bashabala galagala bash जिणेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता तुका दुकानी सुक्रसलोलो तो सांभाळता सदा जिणेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता तुका दुकानी सुक्रसलोलो तो सांभाळता सदा चंचल जायनाका कंगल जायनाका अस्तोलो पोंतू पोर्यान लागींच हांवून तुज्या चंचल जायनाका कंगल जायनाका अस्तोलो पोंतू पोर्यान लागींच हांवून तुज्या Lord Jesus, as we are here closer unto you, every trouble in our hearts, every disturbance in our mind, we surrender unto you. Lord, we surrender every weight that we have pulled throughout the years. We bring it unto you. You have said, come unto me and I will give you rest. Lord, we have come unto you. Every burden,
every problem that is beyond us, every situation that is beyond our control, we surrender it unto the mighty name of Jesus and before the blessed sacrament. Lord Jesus, as we are here before you, every disturbing thought may it vanish away, every unsolved riddle, every unsolved problems in our life, everything that is holding us back, every kind of spirit, every kind of bondage, every kind of worry, every kind of thought, we surrender right now before the blessed sacrament as we are wholly and totally surrendered before the Lord. Lord Jesus, give us today your divine peace, give us today your divine joy, give us today your divine success in all the field. Help us to receive the fruit and the work of our hands. Help us to enjoy what you have given unto us. Lord Jesus, we cling unto you. Let every blessing that you have given unto us come with no sorrow. In the name of Jesus. अंकारांतल्या त्या पासान कुसाची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा ताळेंत सांपडताना अंकारांतल्या त्या पासान कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसतलो पंत पोऱ्यान लागीं हांव तुज्या कंचल जायनाका कंगल जायनाका आसतलो पंत पोऱ्यान लागीं हांव तुज्या. Lord, we surrender every individual who is going to get married in this season. We surrender every individual who is going to take new steps, entering into new ventures this season. May your divine grace come upon their life. May the empowerment of the Holy Spirit come upon their life. Lord Jesus, may a new life be given unto them in everything that they do. Let them receive divine success. Lord Jesus, we pray unto you. Let every riddle in their life, every problem that they are facing, every disturbance, every obstacle that they are going to face, we surrender it to you right now. We surrender every kind of programs before your blessed sacrament. Lord Jesus, as we ministry are also coming before you and surrendering all the programs of the year ahead, may your divine grace right now flow mightily on every work of our hands, every couple who is going to get married, every person who is receiving different kinds of sacraments, every person who is entering into new ventures, new decisions in this coming year and in this season. Lord, may your hand be upon them. May your grace be upon them. May your empowerment be upon them. We surrender every individual who is not able to make decision, every person who is incapacitated by various type of forces not to make right choices. Lord, we surrender them unto you. May their mind be cleared. May their hearts be cleared. Every kind of conflicting thoughts, we surrender it unto the divine feet of Jesus right now as we are before the blessed sacrament. May a supernatural transformation take place in their life. May a supernatural grace enter their life. Let
everything that was of the former change, and may a new grace, new life, and new spirit be given unto them. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी गुणकची सगत भोगता. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी गुणकची सगत भोगता. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. Lord Jesus, I am your child, Lord. I am here before you. I surrender every kind of disturbances in our lives. Lord, everything that is taking us away from you, everything that is drawing us away from you, we surrender it unto your feet. Lord, we surrender our heart unto you. Lord, speak to our hearts, speak to our minds, speak to our soul. Lord Jesus, let every word that you have uttered, every promise that you have given unto our lives, Lord, may we cherish it in our heart like how Mary did. Lord Jesus, every word that you have uttered and spoken through the written word and the word that you have given to us through many men of God, Lord, help us to cherish it and meditate over it. Lord, we surrender our soul. Lord, wherever our soul is lost and turned away from you, Lord, bring us back unto you. Lord, may your divine grace be in this season to bring back all the lost souls, all those who have turned away from you. Lord Jesus, may they be given a special grace to come unto you. As we pray for all of them, we surrender ourselves unto you. Lord, being your child, help us to speak unto you daily as a close friend. Lord Jesus, we pray right now, open our spiritual mouth to speak the words that you want us to speak. Lord, open our eyes so that we may see what you want us to see. Open our ears so that we may hear what is your will and act according to your will. Lord, give us visions so that we may go where you want us to go, not according to our will, not according to our wishes, but according to your divine plan and purpose. वाडाकय तू वाडाकय सोम्या, वाडाकय तू वाडाकय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तू मोजे संगी राहो. वाडाकय तू वाडाकय सोम्या, वाडाकय तू वाडाकय सोम्या, वाडाकय तू वाडाकय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तू मोजे संगी राहो. वाडाकय तू वाडाकय सोम्या. Lord Jesus, we pray that your mighty empowerment may come upon us this year to do all that you have planned for us. Lord, let every grace that you have given unto us, may we cherish it. Lord, we pray for a fresh anointing, for a fresh empowerment of the Spirit of God, for our eyes to be opened, Lord, our ears to be attentive unto you. Lord, every gift that you have given unto us, we surrender it unto you. Lord, activate
every kind of spiritual gifts and graces in our life, may every blessing in our life that we have received but not utilized, we pray that you may activate it. Lord, help us to live a life of authority. Lord, your word says, whoever comes unto you is never forsaken. Lord, we come unto you. Help us to give back everything that you have given unto us. Lord Jesus, help us to draw ourselves closer unto you. As you draw yourself closer unto us, Lord, may by your Spirit we may be guided in all things. Let every kind of charisms, especially the fruits of the Holy Spirit, may come in these difficult times, that everything that we are doing may reflect the nature and the character of God. चड आनी चड जेजू तुंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तुंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुजी काकूळ जाय म्हाका चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुजी काकूळ जाय म्हाका हालेलुया 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 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Lord, we pray that in this season we may become a sign and a wonder to the nations. Lord, you have called us to be your people, a chosen people. Lord, you have said that I have a plan for you. Lord, according to that plan, make us a sign and a wonder to all the people and the nation, to spread your word, to be a sign and a symbol to every caste, creed, religion, race, that how God works in the lives of people, that how God touches the lives of people, that how God transforms the lives of people. May supernatural power of God flow through us. May the divine graces flow through us. May our mind be a supernatural mind. May our tongue be a tongue anointed with fire. May our ears be the ears of the Lamb, always listening to the shepherd. May our heart be a heart renewed. Lord Jesus, we surrender our body, we surrender our spirit, we surrender our soul. May everything that is an obstacle right now, may the hand of God touch it and take it away. Right now, let it not be our life, but a life surrendered and dedicated unto you. Lord Jesus, we pray, right now let it be a sign and a wonder. Lord, speak your word right now. Every part of our being, every area of our life, may it be transformed to be a sign and wonder. Success in
every area, blessing in every area. Lord, bless us like Abraham, bless us like Isaac, bless us like Jacob, bless us like Joseph, bless us like David, bless us like Elijah with the Spirit of God. Lord, grant us authority like Moses. Lord, in everything that we do, may we receive success. सर्वसाधिता सकलस म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता सर्वसाधिता सर्वसाधिता सकलस म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. मोगाचन जेजू मुखार आसा सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. Let's look at the Eucharist, the presence of Jesus amidst us now. मोगाच्या इश्टानो, भाग्यवंत कुटुंबाक आमी मान करता. भाग्यवंत कुटुंबाचो आदर्श आमकां हर एकल्यांक गरज आसा. We are celebrating the feast of Holy Family. We are in need of the grace of Holy Family into our life too. आमकां हर एकल्यांक सोम्याच्या त्या भाग्यवंत कुटुंबाची ताच्या कृपे बेसावांची आमकां गरज आसा. आज ह्या घडये आराधना वेळार विशेष करून सोम्याचो आदार हर एका कुटुंबा खातीर आमी मागया. मोगळा जेजू, आमची कुटुंबां तुका समर्पण करता. वी सरेंडर आवर फॅमिलीज टू यू. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका व्यक्तीक तुका समर्पण करता. आमच्या कुटुंबांतले हर एक बरेपण तुका समर्पण करता. आमच्या कुटुंबांतले हर एक उणेपण तुका समर्पण करता. आमच्या कुटुंबांत तूं वस्ती कर. बी आवर गाईड, बी आवर लाईट, बी द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर फॅमिली माय डियर जीसस. तूं आमचे संगत राव. आमच्या जिविताची, कुटुंबा जिविताची बुन्याद तूं जा. आमच्या कुटुंबांत असचे मेळेपण, आमच्या कुटुंबांत असची निरासपण पयस उडय. आमच्या कुटुंबांत तुझे हजरपण सदांच पवित्र करून दी म्हूण ह्या घडये आमी तुज्या लागीं मागता. आमची कुटुंबां तुका दिता, तुजे कृपेचे घाल बेसांव. आमची कुटुंबां तुका दिता, तुजे कृपेचे घाल बेसांव. ओ जेसू, ओ जेसू, कर आमकां तुजे सगी. ओ जेसू, ओ जेसू, कर आमकां तुजे सगी. दयाळा जेजू, तुझे मुखार आमी समर्पण करता आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व पिडेस्त भाव भयणीक. Let us pray for the sick members, the sickly people, whomever we know, of our families, of our neighborhood, our cousins, our siblings. Let us surrender them at the feet of our Master. सोम्या तुझ्या पांयंतळी आमच्या कुटुंबांतल्या, आमच्या शेजारच्या हर एका पिडेस्त भाव भयणी सोगडास काडून तुझ्या पांयंतळी हांव समर्पण करता. मोगळा जेजू, दैवीक वैज सोम्या तूं तुजे लागीं आयिल्ल्या हर एकल्यांक बरें केलें. ह्या आराधना वेळार हो पंगड हर एक पटे संगता मेळटा आसतना तुज्या पांयांतळे दिंब्यांनी पडून आमी मागता आसतना विशेष करून पिडेस्त भाव भयणीचो आमी प्रत्येक करून उगडास करता. जायत्या पिडेस्तांनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोंक सांगलेलें आसा. ह्या घडये मोगळा जेजू, सर्व पिडेस्त भाव भयणीचो, कॅन्सर पिडे वरवीं कश्टांच्या लोकांचो, उतार प्राय रस्ते आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो, हांतुळना रस्त्यांचो, गांठी दुखू आनी कितें सकट पिडा शिडा आसच्या हर एका व्यक्तींचो सोम्या ह्या घडये उडास करता. यू आर द डिवायन हीलर जीसस, यू आर द डिवायन हीलर. हील देम, टच देम. तांकां आपोट तुजें स्पर्श तांकां दोदी.
तुझ्या रक्तान तांची कूड पवित्र कर. हर एक घाईत थांबय. Heal the inner wounds that are disturbing our peace of mind. Everything heal us, Lord. गुण कर सोम्या तुझ्या सक्तेन तांकां बर म्हूण आमी तुजे लागीं परतून मागता. तुजेर हांव पातिता जेसू मोगाळा. तुजेर हांव पातिता जेसू मोगाळा. कष्टांची मोडा मोचे आयल्या वेळा. तुजेर हांव पातिता जेसू मोगाळा. सर्व भुरगीं आनी युवा जनां खातीर ह्या घडये सोम्या तुजे लागीं आमी मागता. We pray for all the children or the young people. We place them at the feet of our Master. मगळा जेजू भुरग्यां थंय तुजो मोग व्हरतो. ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सडा म्हूण तुवें सांगलें. तांचेर तुवें आशिर्वाद घालोय. तांकां तुवें पटलोवन धरलें. तुजो मोग तुवें व्यक्त केलोय. ह्या क्रिस्मस फेस्ता संदर्भी तुजो मोग विशेष करून आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या युवा जनांचेर तूं वत. मगळा जेजू हर एका युवा जनांक तुज्या पांयांतळे आमी समर्पण करता. We place all the young people at your feet, Lord. Help them to grow. तांच्या जिवितांत बरेपण तूं फावो कर. तांच्या जिवितांत भावार्थ तूं फावो कर. विशेष करून कश्टां वयर कश्ट येतना, विविध संदिग्ध परिस्थितींत तांचे जिवीत कश्ट येतना भावार्थांत निराशपण येता, भावार्थ शेळेता, दुबाव येता. असल्या सन्निवेशांत तूं तांकां सांबाळून व्हर. When they are in doubt, when they are in crisis of faith, Lord, be their cornerstone. Be there, help them to grow in faith, help them to sustain in faith, help them to fight all the evils that they are facing. या संसारांत विविध रितीचे तांकां ताळणी तेंते समय येता आसतना मारेकार संगतींतय, व्यासनांतय, एडिक्शनांतय तांकां गुलाम जावचे स्थिती येता आसतना मगळा जेजू तूं तांकां सांबाळून व्हर. तूं आमचो सोडवणदार. ह्या संवसाराक आमकां सुटका दिवच्याक तूं आयलोय. यू केम टू सेव अस. Save all our young people from all sort of addictions, all sort of struggles. Help them to be joyful. Help them to sustain and help them to be the help in their to get their better future in their studies and all that whatever they do. Jesus, मगळा जेजू सर्व आमच्या युवा जनांक तूं आशीर्वादीत कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. एकामेकासो सोम्या तुवें केलोय दोसो. सेवक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुरपेसो. मोकरूंक एकामेकासो सोम्या तुवें केलोय तोसो. सेवक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुरपेसो. आमच्यो वैयक्तीक गरजो, आमची वैयक्तीक तेसवां जेजू तुजे मुखार हाडटा. Let us pray for our personal intentions, all the intentions of our life, our struggles, our worries, our anxieties, the difficulties that we face, the hardships that we are having, the mental trauma, the inner wounds, everything let us surrender them at the feet of our Master. आमच्या जिविताची ल्हान व्हड खंत दुख बेजाराय, आमच्या काळजांत आसची दुखाची बोगणां, बेजारायेची बोगणां, आमच्या मोतींत गुंची हर एक कोडू चिंतना बेजाराय सोम्या तुज्या पांयांतळी समर्पण करता. ह्या संवसाराक तूं हाडून येताय ते समाधान दादोसकाय आमकां हर एकल्यांक तूं फावो कर. तुज्या पांयांतळी तुवें आमकां सांगता हाडलाय, आमकां आशिर्वादीत कर. आमी रिणाचे समस्यार आसा, जागाचे दस्तावेजाचे समस्यार आसा, विविध कोर्ट केस म्हणून आमी भोंवन आसा, नाना रितीच्या कश्टांत आमचे जिवीत संपडलेले आसा. मगळा जेजू सगळे आमचे कश्ट, आमचे दुख,
आमचे बेजाराय आमचे आटे विटे आमचे अडचणी तुका समर्पण करता बी आवर लाईट ओ लॉर्ड बी आवर गार्डियन ओ लॉर्ड help all of us who are struggling आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत येऊनच्या हर एका कष्टांतले आमकां निवार help us to get away from all the struggles that we are facing all the temptations that we are facing Lord be our light in our life आमकां आदार दी म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय ए जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय सुमयाचो आशीर्वाद घेवंक आमी आयती सव्या Idabora Sacramenta Sastanga Marcoruya Urmiratya Rupa Bodha Novioriti Adarya Solvon Pecha Bavartace Boldivya Zase Baba Tashem Spurta Ullasani Stuti So Oti Mahima Sasna Sasna Ekastarya Hasita Tuka Dogacha Spirita Samasami Navarta Amen हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचें आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen